घारापुरचे जनता आंदोलन करतात, न्याय मागतात. काल सुद्धा त्यांचं एक प्रोटेस्ट आम्ही आझाद मैदानाचेर पळयलो, जंय आमचे खुबशे ऑफिस बेररांनी जॉइन जाल्ले. आनी आमी काल काणकोणा आसल्या कारणान आमी काणकोणच्यान सुद्धा थंय एक ज्या काल मिटींग चलता थंय रेजोल्युशन घालून आमी जे इतले दीस प्रोटेस्ट करतात, एक अधिकार मागपाक, न्याय मागपाक. पूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आनी गोंयच्या TCP मिनिस्टराक आजुनी टायम ना. बहुजन समाजाचे आमचे वांगडी 144 दीस अधिकारा खातीर थंय झगडटात, पणजे येवन आंदोलन करतात, थंय करतात. पूण आमकां मुख्यमंत्री कांय उत्तर दिना, ना तर TCP मिनिस्टर तांकां उत्तर दिना. हें डेमोक्रेसीन बरी गजाल न्ही. आनी जेन्ना कोणी हाचेर प्रश्न विचारतात, हे इशू आमी रेज करता, कारण आमी पॉलिटिकल पार्टी, आमचें कामूच हें की लोकांचे प्रश्न हे उक्त्यार हाडप. आनी तेजे नंतर तिका लोधाक जी कंपनी जी आसा, द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा, ह्या कंपनीन म्हाका एक लेटर धाडलें. ताका हांव नोटीस म्हणटलो काय आनी कितें म्हणटलो म्हाका खबर ना. जे एक दोन इशू रेज केले, त्या इशूचेर म्हणजे अशे तरेन हें केलें की ते म्हाका हांव कंटिन्यू केलें जाल्यार म्हाका कायद्याचो सुद्दां भंय दाखोवपाचें आशिल्लो. आनी हांवें जे इशू रेज केल्ले ते इशू सगळे पब्लीक डोमेनाक अवेलेबलूय आसा. तेजे नंतर तांकां हांवें रितसर रिप्लाय धाडलो. आनी तेजे नंतर म्हाका तांकां एक प्रश्न विचारपाक जाय की कितले पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांक ह्या ज्या लोधा जो प्रोजेक्ट चलता, जाचे विरुद्ध जे आंदोलन चलता, हेणी कितले पॉलिटिकल पार्टीच्या अगेन्स्ट अश्यो नोटीसी धाडल्या आसतल्यो काय म्हणून. काय हेणी नोटीस मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांच्या दबावा खातीर, कारण अशें जेन्ना प्रश्न उपस्थित केले, हांवें त्या दीस म्हणलेलें की जयेश परेबाचें हितून लिंक कितें आसा काय म्हणून प्रश्न विचारलेले. हांवें तर फाल्यां विचारलें खंयचे रोहनाचें लिंक कितें आसा काय म्हणून ह्या प्रोजेक्टान. म्हाका परत ते लेटर धाडटले की रोहन म्हणटा तो आमचे, हांव फक्त एकूच सिंगल नांव यूज करता, रोहन म्हणून. हांव म्हणना तो कुडचड्या वयलो रोहन काय तो दोनापावलचो रोहन तें म्हणना. पूण ते इमिजिएटली परत म्हाका लोधा कंपनी म्हाका नोटीस धाडटले की ह्या मनशा कडेन आमचो कांयच संबंद ना म्हणून. सो प्रश्न विचारप जाल्यार तुका ते नोटीस धाडून तांकां दिसता की आमी बंद जातले लोकांचो आवाज उबारपाचे. आमी अश्यो नोटीसी कितल्यो येयल्यो, लोकांचो आवाज आमी दामपाक दिवपाना, लोकांच्या आवाजा खातीर आमी झगडटले. आनी आयज 144 दीस जावन सुद्दां गोंयचो मुख्यमंत्री, गोंयचो सरकार, ना तर प्रायम मिनिस्टर ह्या हेजेर कितेंच उलयना. हेजेर मुखार प्रश्न विचारता आसतना त्या दीस आमी विचारलेलें, बाबा जयेश परब कोण, मुख्यमंत्र्याक विचारलेलें. मुख्यमंत्र्यान आयज सुद्दां जबाब दिलो ना. आनी वयल्यान मुख्यमंत्र्यान म्हाजी हिशोबा प्रमाणे मुख्यमंत्र्यानूच ह्या कंपनीचेर दबाव हाडून म्हाका हें लेटर धाडून दिलें आसतलें. हितून म्हाका कांयच दुबाव ना. हांव परत मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदतां की म्हाका अजुनूय मुख्यमंत्र्यान जबाब दिलो ना की हो जयेश कोण तो. हांव मुख्यमंत्र्याक परत विचारतां की हो जयेश कोण आनी हाचे मुख्यमंत्र्या कडेन लिंक कितें आसा, हाचे मुख्यमंत्र्या कडेन संबंद कितें आसात. हे प्रश्नाचें उत्तर हांव गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांचे कडल्यान हांव अपेक्षीत धरतां.
तशेंच हांव मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदतां की अश्यो फॅमिली हे जाल्ले आसा, कारण आमी पळयतात गोंयांत ज्यो प्रॉमिनंट इंडस्ट्रियलिस्ट आसात आनी ज्यो ह्या फॅमिली ज्या पारंपारीक बिजनसान आसात, ते एकूय कंपनी जावं त्यो एकूय फॅमिली गोंयांत स्वताचे प्रायवेट जेट ओन करपाक शकना. पूण गोंयांत एक प्रायवेट जेट ओन केल्लें आसा, ते आमकां मोपा एअरपोर्टाचेर पार्क केल्ले पळोवपाक मेळटा, बेळगांव एअरपोर्टाचेर पार्क केल्ले पळोवपाक मेळटा. मुख्यमंत्र्या कडेन हांव एक प्रश्न विचारपाक सोदतां की एक्झॅक्टली हे प्रायवेट जेट कोण ओन करता, आनी मुख्यमंत्री ह्या प्रायवेट जेटान ट्रॅव्हल करता काय, केला काय ना केला. कारण आमी पयलीं गोंयचे खंयचेच मुख्यमंत्र्यान प्रायवेट जेटान ट्रॅव्हल केल्ले ना. आमी गोंयचे मुख्यमंत्री पळयल्या की ते ऑर्डिनरी क्लास ट्रॅव्हल करताले. सो असो गोंयचो मुख्यमंत्री आमचो आतां प्रायवेट जेटान ट्रॅव्हल करता काय, आनी ते प्रायवेट जेटान ट्रॅव्हल करता जाल्यार हे प्रायवेट जेट कोण ओन करता, कारण तेजे कॉस्ट जवळ जवळ 130 कोटी आसा. सो एक 130 कोटीचे प्रायवेट जेट ओन करप जें गोंयच्यो टॉप बिजनस फॅमिलीज ज्यो आसात अजुनूय तांकां शक्य जाल्लें ना. सो हांव अपेक्षा करता की मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रायवेट जेटा बद्दल आमकां उत्तर दिवचें. आनी जर तर एक कॉमन मॅन 140 कोटीचे प्रायवेट जेट ओन करपाक शकता जाल्यार म्हाका दिसता ही गोंयची उन्नती आसा, कारण गोंयच्या युवकांक कितें तरी फॉर्मुला मेळटा ओवरनायट करोडपती जावपाचें. तिसरो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारता की असो कसलो फॉर्मुला आसा जे ओवरनायट जे मुख्यमंत्र्या कडेन लागीं आशिल्ले मनीस ओवरनायट करोडपती जाता, आनी ओवरनायट करोडपती जावन प्रायवेट जेटूय ओन करता काय कितें, हें मुख्यमंत्र्यान आमकां जबाब दिवपाक जाय. आनी हो फॉर्मुला ओवरनायट करोडपती जावपाचो हो फक्त ठरावीक लोकांकूच जे मुख्यमंत्र्या कडेन लागीं आसात तांकांच मेळटलें. गोंयच्या एम्प्लॉयमेंटचो इशू कितें जालो तो आमकां खबर आसा. भारतीय जनता पार्टीचे जे युवा मोर्चा आसा त्या युवा मोर्चाचे कितलेशेच कार्यकर्ते आमी पळयता हालीं आमच्या काँग्रेस ऑफिसा मुखार येवन सुद्दां त्यांनी खुबसो बोवाळ मारून गेले की भारतीय युवा मोर्चाच्या जे तरणाटे भुरगे आसात तांकां हो फॉर्मुला मेळपाक शकता काय, कारण ते भारतीय जनता पक्षा खातीर खूब काम करता बावडे, आनी तेंचे आवय बापूय अजुनूय धडपडटात आनी तांकां मॅक्झिमम जॉब मेळटा ते खंयचे तरी क्लार्क म्हणून, ड्रायव्हर म्हणून, सादे जॉब, तेय बीन थोडे फावटी पयशे दिवपा पडटात. आनी ते आपल्या पक्षा खातीर इतले मेहनत करतात. हो फॉर्मुला तांकां मेळत काय, कारण आमी पळयलें कोण तरी कुडचड्यार रोहन म्हणून आसा जो क्रिकेट खेळटा खेळटा करोडपती जालो. सो हे फॉर्मुला कोण तरी जयेश आसा मुख्यमंत्र्या कडेन क्लोज जाले त्या बरोबर करोडपती जालो, अशे कितलेशेच नांवां घेवपाक मेळटा. पूण भारतीय युवा मोर्चाच्या जे भुरगे सामके स्ट्रगल करता पक्षा कडेन त्यांच्या आवय बापायचे बी अपेक्षा आसतले बाबा आमचे भुरगे इतले ते भारतीय जनता पक्षान काम करता, पूण तांकां हो फॉर्मुला मेळना. हो फॉर्मुला सिलेक्टेड लोकांकूच कित्याक, आनी हो भारतीय युवा मोर्चाच्या भुरग्यांक कित्याक मेळना हो फॉर्मुला जातून ते इमिजिएटली करोडपती जावपाक शकतात. हो सिलेक्टेडूच लोकांक कित्याक. हांव म्हणना की आमच्या काँग्रेसची यूथ काँग्रेसी कोणाक दिया म्हणून तुमी,
हांव तें म्हणना, हांव गोंयचे बाकीचे जे युवक आसा तांकांय दी म्हणना, पूण किमान हो फॉर्म्युला भारतीय युवा मोर्चाच्या, भारतीय जनता पक्षाचो जो युवा मोर्चा आसा त्यांच्या सदस्यां कडेन तरी पावोवपाक जाय आशिल्लो. जे बावडे दीस रात सामकी मेहनत करून त्या तुमी असेंब्लीकूय तिकेट दिनात, शेवट काँग्रेसच्या मनशांक व्हरतात आनी तुमी तिकेट दितात, मंत्रीपदूय तांकां मेळना, मंत्रीपदूय काँग्रेसचे सगळ्या वेल्ल्यांक तुमी दितात. किमान हो फॉर्म्युला भारतीय युवा मोर्चाचे सगळ्यात सदांच झगडपाक येता आमचे कडेन, आमच्या ऑफिसां मुखार येवन आंदोलन करता. किमान तेंच्या आवय बापाय कडेन थोडी तरी अपेक्षा आसतली की आमच्या भुरग्यांक कित तरी थोडे अशे हो फॉर्म्युला मेळचे ज्या कारणान ते ओवरनायट करोडपती जावपाक शकतात. हालींच हांवें एक पत्र बरयल्लें चीफ सेक्रेटरीक आनी DGPक. हें पत्र हांवें म्हाका दिसता तुमकांय शेअर केल्लें, कारण जे 126 पोस्ट जे 187 PSIचे पोस्ट एडवर्टायज जाल्ले आनी तेजे नंतर फक्त 126 जॉयन जाल्ले आनी बाकीचे एलिजिबल आसून सुद्दां तांकां जॉयनिंगाचे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करपाक दिले नाशिल्ले. म्हणजे हाचो अर्थ असो आशिल्लो की तेजे नंतर वेगळे वेगळे लोकांक घुसोवपाचे प्रयत्न चालू आशिल्ले आनी त्या खातीर हांवें डिटेल पत्र हांवें मुख्यमंत्र्याक चीफ सेक्रेटरीक आनी DGPक बरयल्लें. तेजे नंतर तेजेर मातशी एक्शन जाली. पूण म्हाका आयज एक पत्र पावलां एका आवयचें ह्या हितूंतल्यान. तिणें बावडीन आपलें नांव बरयलें ना, पूण तिणें एप्रिशिएट केलें की ते हांव इशू तो घेतलो म्हणून. आनी ती एक आवय म्हणटा आपूण ज्या हितूंक सिल्याक आपूण नांव बरयना म्हणटा, नांव बरयलें जाल्यार आपल्याक चल्याचेर अन्याय जातले, आपल्या फॅमिलीचेर अन्याय जातले, ह्या सरकाराक ते भिता. आनी तिणें मोठ्या उमेदीन हें पत्र म्हाका बरयलां हांवें हो इशू घेतलो म्हणून. आनी त्या पत्रांत ती निमाणी म्हणटा की आपूण एक ह्या जी निराशे चल्ल्यात, तो सिलेक्ट जावन क्वॉलिफाय जावन ताका बरे मार्क्स पडोवन सुद्दां ताका आजुनूय लेटर मेळना. आनी ह्या निराशेन कदाचित तिणी शब्द यूज केल्याक ते म्हाका खूब काळजा लागले. निराशेंतल्यान कोणूय जिवाचें बरें वायट करीत म्हणपाची भिरांत दिसता. एक आवय म्हाका बरयता, म्हणजे तिजी कितली चिंता ज्या तरेन ह्यो कॅश फॉर जॉबाचो इशू जावन साकून. म्हणजे तुमी इमेजीन करात, जंय मेरिटाचेर हे क्वॉलिफाय जातात तांकां म्हणजे हे असल्या आवय बापायन करप कितें. तांकां शेवट विरोधी पक्षाक पत्र बरोवपा पडटा आनी एक अपेक्षा धरता ती आमचे कडेन. आमी कितले त्या अपेक्षेक साथ जातले खबर ना, पूण तेंचो इशू आमी घेवन बसतले हो. कारण अशे तरेन आवयक बेनामी पत्र बरोवपाक पडटा. हितूंतल्यान आमची सिस्टम कितली करप्ट जाल्ली आसा. कॅश फॉर जॉब कसो भुरग्यांक लागलेलो आसा हातूंतल्यान ती कळटा. सो मुख्यमंत्र्या कडेन हांव हेंय मागता परत एकदां. हांवें चीफ सेक्रेटरीक म्हाका आजुनूय तेणी पत्र उत्तर बरयलें ना. एक प्रमुख विरोधी पक्ष गोंयच्या चीफ सेक्रेटरीक आनी DGPक पत्र बरयता ह्या भुरग्यांचेर न्याय दिवपाक. तेजेर आमकां उत्तर मेळना. उलटी आमकां पत्र येतात पेरंट्सां कडल्यान. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की अशे जे इशू आसात ते ताबडतोब ट्रान्सपरन्सी दवर आनी तातूंतल्यान ते रिजॉल्व कर. आनी असल्या कितलेशेच आवयो गोंयांत आसतले आपल्या भुरग्यां खातीर मन सारकी, म्हणजे तांकां चिंता आसा की आपलो भुरगो सुसायड करीत काय, आपलो जीव पेड्यार करीत काय. आमी कितलेश्योच केसी अश्यो पळयल्ल्यो आसात. सो त्या खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन मागता तुजें रिक्रुटमेंट आनी ट्रान्सपरंट जावनी आनी अशें करून आडोवन दवरनाका. तूं जे पोस्ट तुवें एडवर्टायज केल्ले आनी थंय क्वॉलिफाय आसतना
जवळजवळ 60 सुमार पोस्ट तुम्ही पेंडींग दवरलेले त्याचे पत्र डिटेल पत्र आहे जाल्यार जाय जाल्यार ते पत्र हांव तुमकां परत शेअर करता. थँक्यू. तुम्ही प्रायव्हेट जेटाचे उलयले न्ही, तुमकां खबर आसतलें ते कोणाचे ते, नाल्यार तुमी सांगचे ना. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तेजेर उजवाड घालचो, गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तें सांगचें. हेजे पयलीं हांवें विचारलेलें मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता डेफिनेटली ही लोधा कंपनीन जें म्हाका पत्र धाडलां तांकां दिसत आसतलें की गिरीश चोडणकर हें पत्र येतकर धमकी संबंद हांव भितलो आनी हांव आवाज उठोवपाना म्हणून. पूण हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां की सांगचें असं जेट प्रायवेट जेट जर ना कोणा कडेन, प्रायवेट जेटान जर तो भोंवना जाल्यार तें सांगचें, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. हांव प्रश्न विचारप ओपोजिशन पार्टीचे का सरकाराक प्रश्न विचारप. गोंयांत लँड जाता, भोंवपा पार्कूय जाता, थोड्या वेळा बेळगांव एअरपोर्टाचेरय पार्क जाता. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन विचारता. मुख्यमंत्र्यान सांगचें तातूंत भितरलो कोण आसा जाल्यार. न्यू करोडपती आसा की ओल्ड आसा? हे करोडपती नवी करोडपती ते ओवरनायट जाता. हो फॉर्म्युला जो म्हाका सांगता हांव अकस्मात करोडपती जाता तो फॉर्म्युला BJPच्या युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांक कित्याक मेळना? ह्या सीएमाच्या आसपास अशे तेच लोक चडशे. हाऊस ऑफ अभिनंदन जोडान तुमकां कायदेशीर नोटीस धाडला काय कितें म्हणजे? हांव ताका नोटीसूय म्हणना, हांव ताका एक लेटर म्हणटा. म्हाजे कोतान ती एक धमकी टायप म्हाका. बरें हांवें तुमकां ऑलरेडी घातलेलें आसा की हांवें पयलीं जें नांव घेतलेलें तें जयेश परब म्हणून, जे आमचे कडेन कांय लिंक ना म्हणटा ते, आनी ते डिलिंक कांयच ना. हांवें तर फाल्यां सगळे म्हादेव खांडेकर मेळ्ळे म्हणजे म्हादेव खांडेकरा खातीर ते परत म्हाका एक पत्र धाडटले की म्हादेव खांडेकर हांगा डिलंग आशिल्लो. एग्जाम्पल दिता हांव अशें म्हणटा कोण तरी रोहन इनवॉल्व आशिल्लो पत्र धाडलें. म्हणजे कोणाचें नांव जर घेतलें जाल्यार चपकर परत पत्र धाड, इतलो तेजो सिरियसनेस हे घेवन पत्र धाडप, हितून म्हाका प्रश्न पडटा परतो. त्या प्रोजेक्टाचेर उलयला बीन म्हणून अशें कितें? ह्या प्रोजेक्टा बरें उलयलां म्हणूनच हें करता न्ही. तेंच विचारता आनी कितले पॉलिटिकल पार्टीचे लिडरांक ह्या कंपनीन लेटर धाडलें, कारण खूब कंपनीच्यो खूब पॉलिटिकल पार्टीचे लोक उलयतात न्ही. परत उलयत जाल्यार कायदेशीर नोटीस बीन कितें धाडटले अशें तें म्हणलां. तेणी सांगलां परत उलयलें जाल्यार हे करतले म्हणून. मागीर तुमी वगीर रावतले? आमी खंय वचून हांवें परत उलयल्लो आसा. काल आमी वचून प्रोटेस्टाक ते जॉयनींग जाल्ले आसा. आमी सगळे युरिया आलेमांव हांव आमचे ठाकरेजी आमी काल काणकोण मतदारसंघ आशिल्ले त्या कारणान काल आमी तांचे प्रोटेस्टाक पावना, पूण बाकीचे आमचे सगळे लिडर पावले. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.